पोरमी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. कोंकणी उलय लंडन फुलय ह्या कार्यावळीक आयज 3 वर्सां वतात आनी ह्या निमतान हांवें एक कविता बरयल्या जाचें नांव 3 ग्लोरियस इयर्स. खंयच्यानूच 3 वर्सां गेलीं सोरोन. ही कार्यावळ कोंकणी उलय फुलय लंडन. 130 शोज जाल्यात 3 वर्सां बरोवन. युरोप देशान कोंकणीचो मोग फांकरायलो व्हरून. उर्बेन बोल्ला जीव कोंकणी आयकोप्याचो. आर.जे. रॉक वाजान आनी बिहुला बायेन उबयलो बावटो कोंकणीचो. हें सोंपें काम न्हय कार्यावळ वितरावपाचो. हें सगळें घडटा कारण तांकां मोग माय भाशेचो. उत्कृश्ट कलाकारां ह्या कार्यावळीन उठपन जालीं. थोडीं कविता फकत वाचतालीं, आतां बरोवपाक शिकलीं. बरे बरे टायटल्स घालून परमळीत करूंक लागलीं. फकत गांवांत बरयतालीं, आतां अंतरराष्ट्रीय पांवड्यार पावलीं. खऱ्यांनीच हे तुमच्या बऱ्या वावराक दिवंक जाय मान. शोचे 2 एम्बेसेडर्स ग्रेग आनी ग्रीना जावन आसा महान. सांगात तांचो सदांच मेवता जावन खालती आनी ल्हान. अजाप दिसता पळोवंक कोंकणी पासत रोगताचें कोत्ता बलिदान. ना आर्जेक व्हडवीक खंयच्याय वखदार मार्गदर्शन दिता नव्या बरोवप्याक. चुकलां जाल्यार सांबाळटा, वयर काडटा हात दिवन हाताक. कसलोच भेदभाव नासतना झुजता स्वताक. घातकेपण नासतना सदांच दिता संतोश पेल्याक. जायत्या जाणांक पावयल्यात तुवें अंतरराष्ट्रीय मळार. वांटेकार जावन खोमसाचे वयर काडून भोंवता कॉलर. थोडे दिलेलें उतर विसरता पूण विसरो ना तो दीस शुक्रार. कित्याक तुवें सगल्यांक दिपकायले जावन जादूगार. 50 देशांनी ही तुमची कार्यावळ आयकोंक आनी पळोवंक मेवता. म्हाकाय कविता आनी लेख बरोवपाक एक संदी मेळटा. नवीं नवीं कलाकारां हाडटा म्हूण म्हजी तोखणाय कोत्ता. हो तुमी कोंकणी पासत केलेलो वाव सुफल जावंक मागता. 3रो शेंकडो आसा तो वाडोव आनी चोडोव म्हूण आंवडेता. कोंकणी उलय लंडन फुलय संवसाराक गाजता. विवा